तसे माझे वोटर्स ज्यांच्यानी एक सामान्य महिला पासून म्हाका एक नगरसेविका केली आणि आता नगराध्यक्ष, सो माझ्या सगळ्या वोटर्सांक हांव मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. तसेच माझे सगळे वांगडी कावन्सिलर त्यांच्या कडल्यान हांव भरपूर शिकला आणि तेंच्यांनी सतत म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा, सो तांकांय हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आणि 3 म्हयन्याच्या कार्या खातीर आमचे मेन म्हटल्यार स्टाफांचो प्रॉब्लम आसा. सो कालूच आमची ADM वयल्यान मिटींग जाल्या आणि डिस्कस जाला की आमकां पोस्ट बेगींतल्या बेगीन ते आमकां दितले. सो ते पोस्ट बेगीन हाडपाचे हांव ट्राय करतलें, कारण कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसलेले सगळे तेंचे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपला, UDC आमचो रिटायर जालो. सो ताका लागून मेन आमच्या फुडल्यान ते एक हें आसा की पोस्ट बेगींतल्या बेगीन हाडपाचें हे हांव कार्य करतलें. इंधन प्रकल्प उबारलो तो अर्धवट स्थितीत. प्रयत्न म्हटल्यार आमी आतां आमदाराक घेवन ते मेन इंधन प्रकल्प आसा तेंच्या हेडा वांगडा उलोवन आमी तो इंधन प्रकल्प स्टार्ट करपाचो प्रयत्न करतली. आयज आमचे म्युनिसिपालिटीचे आमच्या आयज इलेक्शन आहलें, ते आयज इलेक्शनाक आमचे तृप्ती सावंत ते आयज आमचे बिनविरुद्ध आयज चेअरपर्सन जाल्ले आसा. आनी हांव सगळ्यांक आमचे गेट टुगेदर आसात ती सगळे जाण तांकां हांव एप्रिशिएट करता. ज्या टायमार हांवें तांकां सांगलेलें ज्या टायमार तुमी सगळे जाण चेअरपर्सन सगळ्यांक जावपाक दिवपाचें, ताका लागून तेंच्यांनी म्हाजो ज्या उतराचो मान दवरल्या बद्दल हांव तांकां थँक्स म्हणटा. जे आयज तेंच्यांनी आपल्या घरांनी काम करून दाखयल्लें आसा. ते अशेंच आतां 2 म्हयने जावन आतां रोखडेच इलेक्शनूय आसतलें, त्या टायमार तुमी अशेंच बरें काम करचें. ते आयज तुमी काम करून दाखयल्लें आसा म्युनिसिपालिटीक आनी अशेंच फुडेंय बी काम करचें. ह्या टर्माची ही शेवटची आमची नगर अध्यक्ष आम्ही निवडलेली आसा. मागता इतलेच की ज्या पद्दतीन सगळ्या कावन्सिलरांचो जो सहभाग आसलो, सहकार्य आसलो आणि आज 5 वर्सां आमी पूर्णरता कडेन पावलेले आसा. निश्चितच हे काय जे दीस उरलेले आसा ते सदांच आमी लोकांच्या हिता खातीर आमी वावरतली इतलें हांव सांगता. आनी तृप्ती सावंत देसाय हिका खूब खूब शुभेच्छा दिता की तेंचो जो प्रयत्न आसा आनी निश्चितच ती यशस्वी जातली, हेतून मात्रय दुबाव ना. पण ज्या पद्दतीन आमी आज मेरेन वांगडी आनी संघटीत रावलेली आसा त्याच पद्दतीन आमी हो शेवटचो जो क्षण आसा तो आनंदात घालया आणि शेवट गोड आसता तसो शेवट गोड टाकून फुडें येणाऱ्या आमी नगरपालिकेन परत एकदा असोच आमचो वर्चस्व आसा. आनी इतलें मागता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं.